नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। भायल्या गाडयांवयली एंट्री टॅक्स फाटी घेतलो ना जाल्यार गोंयांत येवपी माल येरादारी बंद। कोल्हापूर बेळगांवचे चेंबर आनी ट्रान्सपोर्टरांची धमकी। शिष्टमंडळ मेळ्ळे मुख्यमंत्र्याक, पर्रीकार म्हणटा 15 दीस थार धरात। गोय राज्य सहकारी बँकेत घाण दवरिल्ले प्रॉपर्टीचे स्कॅम। हायकोर्टान सांगल्यार सीबीआय चौकशेची सरकाराची तयारी। केस दितले पुलिशे कडेन। घोटाळेबाज अध्यक्ष संचालक पडटले भितर, मुख्यमंत्र्यांची शिटकावणी। गोयच्या मायनिंगांतले लोकांचे 25 आनी 26 तारखेर दिल्लीत जंतर मंतराचेर धरणे। केंद्रान पॅकेज दिवची, मायनिंग सुरू करचे म्हणून शिष्टमंडळ मेळटले अर्थमंत्री चिदंबरमाक। सरकारी नोकऱ्यां खातीर लायतात त्यो करस्पॉन्डन्स विद्यापीठांच्यो पदव्यो सरकार तपासतलो। डिग्र्यो मानून घेवपा विशीं थारायतले मार्गदर्शक तत्वां। मुख्यमंत्री पर्रीकाराचे वक्तव्य। मडगांवचे मार्केट पालिका सारखे दवरिना म्हूण फळ भाजीवाले आनी हेर पसरकारांचो नगराध्यक्ष आनी मुख्य अधिकाऱ्याक घेराव। नगराध्यक्ष म्हणटा कामां करपाक कर्मचारी उणे। खबरो विस्तारान। गोंया भायल्या गाडयांचेर लायिल्लो एंट्री टॅक्स फाटी घेतलो ना जाल्यार गोंयची फळभाजी, नुस्तें, दूद धरून हेर मालाची येरादारी बंद करपाचे थंयचे चेंबर ऑफ कॉमर्स आनी हेर ट्रान्सपोर्टरांनी थारायलां। कोल्हापूर आनी बेळगांवचे चेंबर ऑफ कॉमर्स, थंयचे ट्रकवाले, ट्रॉलीवाले, भाजीवाले आनी हेर ट्रान्सपोर्टर गोंयचे जीसीसीआय, मुख्यमंत्री पर्रीकार आनी येरादारी मंत्री सुदीन ढवळीकाराक मेळ्ळे। सरकार सध्या शेजारच्या जिल्ल्यांतल्या गाडयांक टोल लायना। 15शी भितर सरकार उपाय काडटलो अशें मुख्यमंत्र्यान तांकां सांगलां। ढवळीकार म्हणटा धमकेचो गोंयाक व्हडलोसो फरक पडना। आज गोवा स्टेटनं हा कर आकारला। एका ट्रकला, लहान ट्रकला 500 रुपये, मोठ्या ट्रकला 1000 रुपये। आम्ही देशभराचा ऑल इंडिया परमिट टॅक्स भरतो, आम्ही होम टॅक्स भरतो आमच्या स्टेटचा। 2 टॅक्स भरून रस्त्यावर चालण्यासाठी भरतो। आणि हे भरून सुद्धा तुम्ही जर तुमच्या राज्यात येण्यासाठी जर परत एंट्री टॅक्स द्या म्हणून सांगत असाल तर ही पद्धत चुकीची आहे, हा डेमॉन्स्ट्रेशन चुकीचं आहे। हाच आदर्श, चांगला आदर्श घेतला तर ठीक आहे, परंतु हा वाईट आदर्श इतर राज्यांनी घेतला तर देशभर त्याचे पडसाद उमटतील। भाजी आता आम्हाला 15 दिवसाची तर आकारणात नाही आहे, टॅक्स आकारणात येत नाही म्हणून सांगितलंय। त्यासाठी तेपर्यंत आम्ही पाठवणारच, कारण रहित लोकांचं, किसान लोकांचे ते मरतात, ते भाजी पाठवणार। आता जाऊन आम्ही मीटिंग घेणार, कन्सेशन दिले तर रेग्युलर येणार, नाही तर स्ट्राईकवर जाणार। एंट्री टॅक्स डिसिजन इज टेकन बाय द कॅबिनेट बॉडी to implement in Goa state. So I have to move anything to the finance department before taking any decision on it. PWD मिनिस्टर सुदीन ढवळीकार आणि बाकीचे PWDचे कोण पळय ऑफिशियल, संबंधित ऑफिशियल पळय येता त्या चेकपोस्टांकडे, त्या सगळ्यांचेर एंटी करप्शन ब्युरोन कंप्लेंट घालून FIR रजिस्टर करची अशी मागणी केल्या। एक्सटॉर्शन ऑफ मनी, लोकां कडसून पयशे उकळपाचो प्रयत्न जाता इलिगली। आणि चीफ सेक्रेटरीकूय पत्र बरयला की इमिजिएटली हे स्टॉप करचे म्हणून। गोय राज्य सहकारी बँकेत घाण दवरिल्ले प्रॉपर्टीचे मोठे स्कॅम जाला। बँकेचे संचालक मंडळान प्रॉपर्टी सेटिंग करून सवाय भितर लाटल्यो अश्यो कांय केशी पणजे उक्ताडार आयल्यात। प्रकरण हायकोर्टात आसा। हायकोर्टान सीबीआय चौकशी करपाक सांगल्यार सरकार फाटी रावचो ना अशें मंत्री दीपक ढवळीकारान स्पश्ट केलें। हायकोर्टाक आडमेळे येना आसत जाल्यार हे स्कॅम गोंय पुलिशे कडेन दितले। बँकेक लुटपी आदले अध्यक्ष वा संचालक भितर पडटले अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री पर्रीकारान दिली। नरेश सावळान बँकेच्या कारभाराचो प्रश्न काडिल्लो। 2 पार्टी आसा, मिस्टर सिल्वेर पिनेर, ताका 1,35,58,522 रुपया लोन दिल्ले। आनी तेज्या अगेन्स्ट तेजी सेक्युरिटी कितें आसा ती हांव नकळो, पूण तेज्या अगेन्स्ट एक फ्लॅट आसा। माननीय मंत्र्या कडल्यान कळपाक शकता की ह्या फ्लॅटाची एरिया कितली आसली। फ्लॅट नंबर GA05, पूण हो फ्लॅट 4 लाखां विकला।
ह्या पार्टीन 25 लाखाचें लोन काडिल्लें 31/5/1994 आनी ते ताणें 5 वर्सांत भरपाक जाय आशिल्लें. त्या पार्टीन तें भरूं ना आनी आर्बिट्रेशनाक ती केस गेली. एरिया 90 स्क्वेअर मिटर. ती केस गेली आनी त्याच्या नंतर इंट्रेस्ट धरून 1,31,00,000 रुपया ओवरड्यू जाले आनी हातूंत फक्त 7 फ्लॅट आज पर्यंत 4 लाखां विकल्या. 28 लाख रुपया रिकवर जाल्या. पणजे मतदारसंघात आय कॅन से दॅट दिस इज एटलीस्ट 50 lakhs वर्थ प्रॉपर्टी मिनिमम. ऑक्शन करतना सुद्दां तांणी तें सेटींग केलां. एक मिस श्रीमती फरिदा खान म्हणून तिणें एक हायकोर्टाक केस घातल्या आनी तिणें ह्या केसीत हायकोर्टात CBI इन्क्वायरी मागल्या. समज CBI इन्क्वायरी हायकोर्टान तर दिली जाल्यार निश्चितूच ती फुडें व्हरतले. I assure that irrespective of court we will check up what is the legal procedure. आमी ना जाल्यार हाजेर केस फायल करता and we will investigate this, and all those who are responsible for this definitely they will end up in jail. गोंयच्या मायनिंगांतले हजारभर लोक 25 आनी 26 तारखेर दिल्ली जंतर मंतराचेर धरण्याक बसतले. गोंयचें मायनिंग बेगीन सुरू करचें आनी गोंयच्या मायनिंगांतल्या लोकांक केंद्रान 5,000 कोटीची पॅकेज दिवची म्हूण ह्या लोकांचें एक शिष्टमंडळ केंद्रीय अर्थमंत्री P. चिदंबराक मेळटलें. पुराय जीण मायनिंगांत घाल्ल्या लोकांक मुख्यमंत्री आतां अकस्मात शेतकाम करपाक सांगता म्हूण गोवा मायनिंग पिपल्स फ्रंटाच्या फुडाऱ्यांनी तिडक उक्तायली. And we are going there with the determination that we will call upon the central government and bring to the attention of the nation the tribulations and the travails and the suffering of the people of Goa, especially the mining dependent people of Goa. Sarkaran 140 koti kainch nahi. That's why we are saying the central government should give 5,000 crores to the state government so they can work out viable and very good, viable schemes and viable compensation and package for the people. And where are the alternatives? What alternative employment do you have? If you go to the sea, there is no fish. If you go to the land, that land is also over. Where is the land available in Goa? Which Mr. Manohar Parrikar should not do daydreaming anymore. He should come to Mother Earth and realize that Goa is dependent on mining. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.